हेका पयला ह्या मनशाक तुम्ही मरे शिवर रखतले फाटल्या शिगम्यांक सोप्यावेले आजे ह्या जतीर सामको गाजलेलो मनीस आमचो शंभू आयज आमकां आमच्या फुड्यान ना. सो आमी शंभूक 4 उतरां विचारुया. शंभू आतां फाटले तूं सगळ्या गांवार पावले, गोंयान पावले आनी गोंया भायरूय पावले. कशें दिसलें? खूब बरें दिसलें. लोकांचो मोग मेळ्ळो आनी आमच्या गांवच्यान जें कितें घडटालें जाणटेल्यांनी हें करताले सो तें आमी मुखार व्हरता इतलोच आमचो हेतू आसा. आमचे जाणटेले जे गांवां जे कितें करताले तोच एकल्यान म्हाका कितें म्हटलें की बाबा तूं काश्टी मारून तरी जा मुखार. की कशें दिसतालें पयल्यान पयलीं म्हाका ऑड दिसलें की बाबा काश्टी मारून येदी व्हडले सगळे स्पर्धेन काश्टी मारून ही लज कशी. पूण हांव हे गांवचें नांव वयर काडटलो आनी गांवचो सुयोगाचें नांव राखतलो जेणे करून सगळे आख्खे गोंय बरें सोंप्या वयले आजे हे पावोवपाक जाय आनी मुखाल्ले पिळगेक हें बरें पडटलें होच म्हाजो हेतू आशिल्लो. श्री कष्टेश्वर महाराज की, श्री चिखलकर महाराज की, श्री रवानाथ महाराज की, श्री साखोया महाराज की. हा सात फेऱ्यात आम्ही येऊया वनाचा आम्ही आमान नमस्कार, येवकार, वेलकम. दिस इज अमित नायक आनी तुमी म्हाका पळयता माय गोवा नेटवर्क. हो आमचो म्युझिक ए गोवा शोचो पयलो एपिसोड आनी तो शूट करपाक आमी येयला अडपय ह्या गांवांत. फोंड्यासून मातशें एक 10-15 किलोमिटर पयस हो गांव आसा. हांवूच पयले फावटी येयला हांगा, केन्ना पावून आसलो. पूण सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आहा पळय तेंच्यांनी गोंयान शिगम्यांनी आपलें नांव गाजयलां. रोमटामेळ बी आनी सगळे खेळ दाखोवन तेंचे कडेन आमी आयज जाणून घेवया कशी तेंची तयारी चल्ल्या, कितें तेंचें मोटिवेशन आनी कितें तेंकां इन्स्पायर करता. सगळी स्टोरी आमी जाणून घेवया. मातशें या. असे पुरामध्ये थोरा आनंद झाला आनंद झाला असे तरतरी मातेक आम्ही लोटांगण घालू तरी मातेक आम्ही. तर आमी येयले हांगा आडपय गांवांत सुयोग शिगमोत्सव मंडळाच्या मास्तरांक आनी तेंच्या सगळ्या मंडळीक मेळपाक तेंच्या शिगमोत्सवाची तयारी कशी चल्ली आनी तेंचो त्या फाटल्यान कशें कितें तेंचे प्रोसेस आसता तें जाणून घेवपाक. सो आमच्या हांगा तेंचो मास्तर आहा आमचो नायक बाब. सो आमी तेंच्या मातशी जाणून घेवया. आतां तुमचे हे सगळे ग्रूप आहा पळय, इतले व्हडले भुरग्यांक एकठांय करप, तांकां मेळप आनी ते चालीर हाडून सगळे कामां करून घेवप, हे तुमी आतां स्टार्ट करपाचो आनी स्टार्टिंगसून मागीर तुमी प्रोसेस तुमचो आहा पळय, म्हणजे मेन कितें आहा युनिटी जाय न्हू, ती कशी तुमी पयलीं मेनटेन दवरतात ग्रुपान? सुरवातीक म्हणल्यार रोमटामेळ जेन्ना 2016 हांगा सुरवात जालो तो शंभूच्या फुडाकारान जालो. तेणे हांगसरल्या भुरग्यांक सगळ्यांक एकठांय केले आनी तेजे नंतर आमचो सत्येन जावं प्रसाद वा निलीन बाकीचे सगळे आडपयचे, आगापूरचे, दुर्भाटचे सगळे भुरगे एकठांय जावन हो रोमटामेळाची सुरवात जाल्ली. सुयोग रोमटामेळ मंडळ आडपय आगापूर ह्या नांवान सुरवात जाल्ली. आनी भुरग्यांक एकठांय दवरपाचें काम हें स्वता प्रत्येक भुरगो आपूण उमेद घेवन करता. तांकां एकट्यान हाडपाची जबाबदारी कोणाची पडना. म्हणजे एकट्यान कोण तरी जबाबदारी घेतलो, एकटो कोण तरी ऑर्डर सोडटलो त्या भुरग्यातले अशें केन्नाच जायना. ह्या तरी रोमटामेळान जायना. मातशे त्रास करता भुरगे येवपाक, फाटीं फुडें जाता, पूण एकठांय करपाक जावं तांकां सांबाळून दवरपाक हो प्रॉब्लेम ह्या मेळाक अजून पर्यंत जावना आनी हेजे फुडें तो येवचो ना अशी आशा बाळगली. एवरी इयर समथींग न्यू, हे तुमचें इनोवेशन कितें मोटिवेशन कितें इन्स्पिरेशन आसा तुमकां? समथींग न्यू म्हणल्यार पारंपारीकतेचो बाज दवरून पारंपारीक जे आमचे रोमटामेळ आसा, रोमटामेळान जे रोमट वाजता तेजो बाज दवरून तेजे पारंपारीकता सांबाळून कितें तरी करपाचो प्रयत्न करता. आता कशें आसा, दोन तरेचें वादन आसा. आमच्या गोंयान ढोल ताशे वाजता तेजे रोमट वाजता हो प्रकार वेगळो आसा, सामको वेगळो आसा.
आनी महाराष्ट्रान जे ढोलताशा पथकां आसा ती भरपूर आयज गोंयांत सुद्दां खूब जाल्ली आसा, म्हणजे तेंचे कडल्यान शिक्षण घेवन आयज गोंयांत सुद्दां खूब पथकां तयार जाल्लीं आसा. पूण आमची जे पारंपारीकता आसा, जे रोमट आमचे आसा, जे रोमटा मेळान वाजता, तितून खंयचे कटर घण किंवा कातर म्हणून एक प्रकार आसा. सगळ्यान इम्पॉर्टंट प्रकार म्हणल्यार चडसो तो आमच्या कोवळ्या गांव आसा, कोवळ्या कपलेश्वरी ह्या गांवान हे कातर हो प्रकार वाजता रोमटाक शिगम्याच्या टायमार. तो सगळो प्रकार एकठांय करून हे वादनाचो सेटअप जाता आनी तेंची तूं म्हणटा मसल म्हणल्यार तेंची शक्ती पावर, त्यांचो पावर जितली तितली प्रॅक्टीस करता तितलो हातीचो मुवमेंट तुजो चड बरो जाता. उमेद आसता वर्साक एकदां शिगमो जाता. त्याच निमतान सगळे भुरगे एक पळय 5:30 गांवा वयल्यान सुटले, 7 घरा कडेन पावले, टायम जातात. आतां कोड लागला ते निमतान आमकां बेगीन सवचें पडटा आनी ही आमची एक उमेद, सगळ्या भुरग्यांची उमेद. आनी सुयोग म्हणटकीर आतां गोंयांत नांव जालां, पूण फाटलीं 8 वर्सां आमी शिगमो कॉम्पिटिशनान जेवता. हें आमचें 9वें वर्स. पयलीं आमी गांवांनी वचून मिटिंगां घेतल्यो, भुरग्यांक एकठांय केलें, मागीर सगळे आमी एक कडेन मेळ्ळे, म्हणलें हे वर्सा कितें करुया, शिगम्यांक पार्टिसिपेट जावया. सगळ्यांच्या एकामतान आमी प्रॅक्टीस स्टार्ट केली, मास्तराक आपयलें. मास्तरान आमचें एक उक्त्या मनान इन्विटेशन एक्सेप्ट केलें की आपूण तुका तयार करता. चित्ररथ स्पर्धा, रोमटामेळ स्पर्धा आनी फोक डान्स स्पर्धा आनी फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा ह्यो 4 स्पर्धा ह्या शिगमोत्सवाच्या टायमार आयोजीत जाता गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर. तेन्ना चित्ररथ स्पर्धा जी आसता ताका सेपरेट प्रायज आसता कितें तरी. रोमटामेळाक ही कॅटेगरी वेगळी आसता आनी फोक डान्स कॅटेगरी आनी वेशभुशा कॅटेगरी वेगळी वेगळी आसता. आयज रोमटामेळान अशी परिस्थिती जावपाक लागल्या की थोडे तितून चित्ररथी करपाक लागल्या. पण रोमटामेळाचें वैशिश्टच ना. हे फाटल्या 2 वर्सान आमी पळयता की कित्याक लोकांक वायट दिसता, जेन्ना ही रोमटामेळ स्पर्धा सुरवात जाल्ली 1991 फोंड्या रवी नायक सरान जेन्ना हे सुरवात केल्ली, तेन्ना गांवांत जी परंपरा घडटा ती सिटींतल्या लोकांनी किंवा सिटीन चडशे ट्युरिस्ट लोक येता ते आवटसायडर्स लोक येता, तेंच्या आमची गोंयची परंपरा जे गांवांनी चलता, हो शिमगोत्सव चलता, तो लोकांनी पळोवचो म्हणून ऑफिशियली थ्रू गव्हर्मेंट ही कार्यावळ सुरू जाल्ली. आनी तेन्नाच्यान हांव ल्हानपणाच्यान आमचो नवदुर्गा प्रासादीक शिगमोत्सव मंडळ म्हालवाडा मडकय म्हणून एक व्हडलो रोमटामेळ आशिल्लो मडकयचो. तेन्ना ते स्पर्धेक वांटेकार जावपी आमी. आनी ल्हान आसतना म्हाजो बापूय स्वता म्हाका ते मेळान नाचपाक घेवन वचपी. म्हणजे सुरवातीच्यान आयज पर्यंत ह्या रोमटामेळाच्या जी कितें चळवळ आसा तितून म्हाका तरी दिसता हांव एकटोच आसा आयज पर्यंत. इतले आयज गोंयांत रोमटामेळ येता तितूंतल्यान हांव एकटोच आसा. तेच्या नंतर डोंगरी शिगमोत्सव समिती भायर सरले, तेवूय पारंपारीकतेनूच येयले. ते कितें पळयता, परिक्षक पळयता तुजी पावली. पावली म्हणजे रोमटा बरोबर तूं रोमट नाच कसो करता. ही पावली आसता आमची, ती पावलीन वेगळे वेगळे खेळ दाखोवपाक मेळटा, तेजेर जजमेंट जाता. दुसरें जजमेंट जाता ते तुजी इलामत म्हणल्यार सामान, ध्वज, गुडी, अब्दागीर, सत्री, दाणे हेजेर हें जाता, परीक्षण जाता. आनी तिसरें जाता तें वादनाचेर जाता, रोमट कशें वाजता तुजें. पयलीं कितें जातालें, 1-2 मिनटां भितर हो सगळो परफॉर्मन्स कवर अप जावन आमी रोमटामेळ फुडें वयताले. आनी ते जेन्ना रोमटामेळ आमी फुडें वयताले तेन्ना 2 मिनटां भितर सगळ्यो गजाली ह्यो कवर अप जाताल्यो. 2 ते 2.5 मिनटां एक परफॉर्मन्साक लागतालो. आयज कितें जालां, आयज जालां की जेन्ना जशें जशें फुडें वचपाक लागले, 2012-13 जेन्ना सुरू जालें तेन्ना रोमटामेळान रथ दिसपाक लागलो. रथ जे आमी जात्रेक नाचयता किंवा धालाच्या मांडार रथ जाता ते रथ रोमटामेळान दिसपाक लागलो. पालखी दिसपाक लागली. पालखी ही कशी आसता, कालच मडकय आमचें नमन जालां. जे नवमीक जे आमचे मडकय नवदुर्गेची प्रत्येक 15 दिसांनी जी नम आसा थंय ती 15 दिसांनी एकदां पालखी नवदुर्गेची देवळाक फेरो मारता. आनी ह्या शिगम्याच्या नमी निमतान जे 7 वाड्यांचे आमचे मेळ आसता, मडकय 7 वाड्यांचो मेळ आसता, ते एक वर्साक एक मेळाक ते पालखेचो मान मेळटा. त्या दिसा पालखी रोमटा वांगडा एक फेरो मारता. नवदुर्गे आमच्या देवळान हितून देवळांच्यान पालखी भायर येता आनी ते एक रोमटा वांगडा रावंड मारता. हेजो अर्थ तो रोमटामेळाचो प्रकार जायना. तेन्ना आमी स्वता मडकयकार केन्ना पालखी आनी रथ घेवन गेले ना. बाकीच्या मेळांनी ते हाडले भितर आनी बरे जाणकारांनी म्हणल्यार हांव नकळो तेंचो उद्देश कितें आशिल्लो तो तेंच्यांनी ते एक्सेप्ट केले आनी तांकां बक्षिसां दिवपाक लागले. बक्षिसां दिवपाक लागतकीर मागीर जालें कितें,
आमी ल्हव आमी कमी जाले, मडकयकार कमी जाले, दोंगरेकारूय कमी जाले आनी हे नवीन रोमटामेळ तयार जाले. नवीन हेच ते हांव आतां सांगता कितें, आमचें जें जनरेशन फाटलें कितें आसा तें फुडें कशें व्हरप आनी कशें सांबाळून तें फुडें व्हरप हें पावल व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आयजच तें घालचें पडटा. म्हणून हांव खंय तरी आवाज उठयता हितून. म्हाज्या कलेंतल्यान हांव दाखोवपाक सोदतां हें फाटलें अशें आशिल्लें आनी आयज तें अशें आसा आनी कित्याक लागून जालां. आयज इतलें तुमी आज ओदोळच्यान आयकताले पळय वाजप, तें रथ आनी पालखेचो बाज घेवन वाजप म्हाका बसोवचें पडटा रोमटामेळान. हें अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. रथाचें वाजप आनी पालखेचें वाजप तें कितें आसता तें मिक्स करून म्हाका वाजोवचें पडटा. कित्याक रथ आनी पालखी इनवॉल्व जाता भितर रोमटामेळान आनी तें एक्सेप्ट केल्लें आसा म्हणून. चल बाबा म्हाका एक सांग, केन्नाच्यान वाजयता रे ढोल? लसता कित्याक रे? जाले 6 वर्सां मागीर जाले. खूप आला हातीन या मरे, स्टिका मरे हातीन या मरे. वेन यू डू इट फॉर लॉंग इट इज काइंड फॉर मेडिटेशन. सो तितून तुका एक वेगळो एक्सपिरियन्स ऑफ लायफ मेळ्ळा रे. एक खूब बरें दिसता. आतां आमचो मास्तर पारंपारीक वाजप घालता आनी अशें एक बरें दिसता. वेगळे वेगळे प्रकार पळोवपाक गावता मास्तरा कडल्यान आनी आमी खूब त्रास करून फुडें येयल्ले आसा. हय तेका लागून खूब बरें दिसता. ही जत हो प्रकार म्हणल्यार नैसर्गीक जत, सामाजीक जत आनी पौराणीक जत हो 3 प्रकार आसा रोमटामेळान. म्हणपाचे प्रकार जशे आमी भजनान अभंग, गजर हे पळय भजनान जशे पळय ती नियमावली जी आसता भजनाची सादरीकरणाची तशी रोमटामेळाची आसा. जत, द्रुपद हे 2 गजाली. द्रुपद म्हणल्यार कितें, नैसर्गीक द्रुपदाचेर आतां निसर्गाचेर आधारीत द्रुपदां आसा. शेवते झाडाच्यो लांबताळयो. मागीर आपले आनी आसा हेजेर कित्याचेर आपल्या नैसर्गीक सांगता निसर्गाचेरच. चाफो फुल्लो आड्यार, चाफ्याचो परमळ वाड्यार. चाफ्याचो झाड, चाफो फुलता तेन्ना सगळ्या वाड्यार वास सुट्टा, सुगंध येता. हे नैसर्गीक. सामाजीक म्हळ्यार समाजान जे आतां जे शंभून गाजयली, सोप्या वयले आजी तूं कितें पळयता, बारे नातवा शिगमो पळयता. सोप्यार बसून आजी घरान रोमटामेळ रस्त्या वयल्यान वयता पळय, सामाजीक हें. आनी पुराणांतल्यो म्हणल्यार द्रुपदां आसा, राम लक्ष्मण सीता 3 जाणां बा ही जत आसा व्हडली ऑलरेडी प्रेजेंट केल्ली आसा सुयोग रोमटामेळान आनी ती लोकांनी एक्सेप्ट केली. म्हणल्यार हो रोमटामेळाचो प्रकार हो करचोच पडलो एक्सेप्ट. कश्यो नैसर्गीक, सामाजीक आनी पुराणांतले म्हणल्यार तितून देवकारी येयले, समाजी येयलो, निसर्ग येयलो. आनी रोमटामेळ म्हणल्यार ही निसर्गाची पुजा देवा बरोबरच. शिमगोत्सव, शिमे वयलो गोंधळ. आमी शिमग्यान आमी आतां शिगमो कोणें केलो म्हाका खबर ना हें नांव, पूण एक्चुली शिमगो शिमेर आमी हे शेतां भाटाचेर रोयतात. आतां पीक येता म्हणल्यार मदले जे 8-10 दीस उरता तेन्ना शेतकरी भाव आमचे बेकार आसताले. कितें तरी उत्सव सुरू करचो आनी प्रत्येक आपल्या गांवची शिमेर वचोन थंय जे राखणदार आसा, देव देवता आसा तांकां जागृत करप, तेंचें नामस्मरण करप, तेंच्या नांवार निसर्गाचेर जती ह्यो त्यो तेंच्यांनी तयार केल्ल्यो देवा खातीर. देवाक कितें हांगयतात पळय आमी तशें की ह्या वर्सा आमकां बरें पीक येयल्लें आसा, तें पीक सांबाळून दवर. आमच्या भितर गांवा भितर कोणतलीच बाधा येवची न्हू म्हणून शिम दायटाक उजो घालता शिमेर वचोन. लास्ट चतुर्दश जाली, सगळें जालें म्हणटकूच शिमेर दायटाक. हो शिमगो हो हेतुल्लो प्रकार हो एक रोमटामेळ. रोमटामेळ प्रकार रोमट कशें तयार जालें, रोमट म्हळ्यार वाजता आमी, रोमट बरोबर नाचता. शिमेर जेन्ना वयताले पयलींच्या काळान तेन्ना लायट्स बीन रस्त्याक नासताल्यो, दाणे हातीन घेवन वयचे पडटाले, जनावरांचो भंय आसतालो म्हणून शिगम्याक तो दाणो नासता पळय तेजे मेन हातीन तें शस्त्र म्हणटा तें दाणो. गुडी म्हणल्यार आतां 7 वाडे आसा, 7 वाड्या वयले आपले शिमेर वयताले, आपल्या वाड्याची निशाण गुडी निशाणी. त्या खातीर ती गुडी. छत्र म्हणल्यार सत्री. आतां देवाची पुजा करता न्हू, देवाक छत्र धरता. हे रोमटामेळान देवाक छत्र धरता, सिंबॉलीक ते छत्री. आयज धोलाक 5-5, 6 छत्र लायल्ले आसा. एकूच सत्री छत्र तें. आनी उजवाडाचें प्रतीक म्हणून पयलीं आकाशकंदील हे आमगेले पेट्रोल मास घेवन वयताले पळय कानार मारून. आयज आमी ते पेट्रोल मास हाडपाक शकना म्हणून उजवाडाचें प्रतीक म्हणून आयज सगळे लायट चल्ले आसा, पूण दाखोवपाक सिंबॉलीक आमी आकाशकंदील यूज करता. आनी हे शेतां भाटाचें आयज नवें पीक येता, जे बोंड येता आमगेले, कोण मुट्टे जाता, आंबे जाता, यांच्या पासून रक्षण करचें म्हणून मारुतीची पुजा, माकडां पासून संरक्षण करचें म्हणून हनुमान रोमटामेळान नाचयता. हो रोमटामेळाचो सगळो एक निसर्गाची पुजा, तेजे बरोबर देवाची पुजा आनी हे सगळ्यान खर देवस्पण आसता सामकें कडक. त्या खातीर त्या कार्याक केन्नाच बायलां इनवॉल्व जायना. बायल मनीस त्या कार्याक केन्नाच आयज पर्यंत आमी तरी हांवें तरी पळोवना, तेच्या पयलीं जाणटेले सांगता आयज पर्यंत इनवॉल्व जायना ते कार्य. त्या खातीर गडे सुद्दां नाचयता आसतना कितें म्हणटात पळय न्हू आमी
जस सुद्दां म्हणटा तितून थोडी शास्त्रां आसा म्हणटा थोडे खूब ज्योती बी आसा त्यो आमी म्हणपाक शकना म्हाकाय त्यो तितल्यो हें ना म्हणपाक शकना कित्याक तो भंय दिसता एक खंय तरी ते देवस्थानाचें कार्य तें म्हाका दिसता आमचे तुतारी वाजयता तांकां चड खबर आसपाक जाय आनी तुतारीचें काम तेन्ना तुतारी वाजोवपाचें करताले हांव कोणाचे जातीक हें म्हण हें करना पूण तें म्हारांचेंच काम आसतालें म्हार आमचे भाव आसा पळय ती एक जात कशी आमची ते देवकार्य हें तें म्हळ्यार तुतारी बीन ते वाजोवपाचें काम तेच करताले आयज आमच्या सुयोगान अजुनूय तेच काम करता तुतारी वाजोवपाचें तेंचो मान तो तेंकांच दिल्लो आसा ते बेश्टेच कार्य कोणीय करपाक शकना म्हणून हो रोमटामेळ सांबाळप आनी तें देवस्थान सांबाळून करप हितून सुद्दां खूब आयज आमी खंयच्याय रस्त्यार वयता खंयी नासता कितेंय करता पळय त्या खातीर सगळे देवांक सगळ्यांक हांगसरल्या जाग्याच्या देवांक जागोनूच आमी वयता. प्रत्येक शिगमोत्सव समिती सुद्दां पयलीं नाल्ल दवरतात कितें तरी वायट आसता तें वयचें आनी हो कार्यक्रम फक्त कित्याक लागून ही ऑफिशियली आतां गव्हर्मेंटाची हें जाल्या सुरवात ती रोमट म्हणटा तें भायल्या लोकांनी पळोवचें हितून म्हाजें एक कितें रिक्वेस्ट हांव सगळ्यांक कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक लागून एक सिनियर असो न्हू एक ज्ञान घेवन पयलींच्यान नाचोवन हे मेळान येयल्लो रोमटामेळ घडलेलो तेन्नाच्यान हितून आसा म्हणून आयज खूब जाण बरे बरे मार्गदर्शक म्हाजे पेक्षा हुशार आसा हांव श्रेश्ठ म्हणना म्हाजे पेक्षा बरे बरे मार्गदर्शक तयार जाल्या तेंच्यांनी हें मार्गदर्शन बाकीच्या भुरग्यांक दिवन एक स्पर्धा येना तेन्ना फायटी आसतात पण फायट कशी जावनी पारंपारीकतेक धरून फायट जावनी वेगळी मोडी म्हणल्यार आमचे खंयचे कडेन हे ते वेगळे प्रकार कितले वाजोवपाक मेळटा तितून आमचे पुणेरी नाशिक ढोलो बाज हो हाडप न्हू म्हाजें तरी स्पश्ट मत आसा आमचे आतां घंचे कटर घणेर कटर घण हे आमचे पारंपारीक घंचे कटर तेका तूं आतां आयज आमी कितें करता तेका एक वेगळो मातसो एक हें दिता तालबद्द हाडचें पडटा कित्याक लागून तालान हाडचें पडटा नाचपी बरोबर आसता स्पर्धा जर तर हांगासर खंय वादन तालाक चुकलें जाल्यार नाचपी आसता तो खंय तरी घुसपता एक्चुअली गांवांत पळोवपाक गेल्यार तूं कितेंय वाजय स्पर्धा म्हणटकूच एक ती शिस्त मेंटेन करची पडटा इतले स्पर्धेन आनी गांवांत इतलोच फरक आसा स्पर्धेक वयतना आमकां फक्त शिस्त मेंटेन करची पडटा म्हणल्यार आपलो ड्रेस कोड एक आसता खूब प्रकारचे खेळ आसात थोड्यांनी खूब फाटल्या दिसांनी कॉमेंट सुद्दां खूब पास केले आमी कसो रावंड करता आनी मदीं कासाळें अशें वयर चडोवन वाजयता हो सुद्दां शिगम्याचोच खेळ रोमटामेळांतलोच खेळ तो वयर चडोवन वाजयता हें तें तेजेर सुद्दां कॉमेंट पास केले हेका कोणें वयर चडला तो कोण तरी बूट घालून खानार वयर चडोवन हेजेर सुद्दां कॉमेंट पास जाल्ले आसा आतां रस्त्यार नासता न्ही थंय कोणें सांगलां तुका चप्पल काडून हें घाल म्हणून ते म्हाणार वयता तेन्ना तो एक हें स्पर्धेचो आनी म्हाणा वयलो फरक इतलोच आसा स्पर्धेक फक्त आपूण कितें तरी डिसेन्सी मेंटेन करतलो आनी गांवांत आसता गोंधळ घालतलो. सिताराम नायक हांवूय नायक रे म्हाजें नांव अमित नायक सो आतां हांव सांगता तें आयक कितलीं वर्सां जालीं तूं हांगा ग्रुपान 9 वर्स म्हणल्यार तूं स्टार्टिंगसून आतां पर्यंत आसा तुजें कितें मत पयलींसून आतां कितें जालें जेन्ना स्टार्ट जालो तेन्ना पयल्याच वर्स आमी मास्तरां म्हणटा पयलींच्यान वळखताले वेगळ्या ग्रुपाच्यान सो तासो वाजोवपाक कोणा येनाशिल्लो म्हाका तरी पर्सनली तासो वाजोवपाक येनाशिल्लो सो फस्ट दीस असो आशिल्लो की मास्तरांनी चाललें सगळे लायनीन रावल्ले कोणा तासो वाजोवपाक येना हांवें डायरेक्ट हात वयर काडलो वाजोवपाक तरी न्हू सो त्या वर्साच्यान स्टार्ट जाली मास्तरान तासो वाजोवपाक शिकयलो तो आयज पर्यंत तासो वाजयता आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं आमी अशें दोडोनशे वाजयताले भंय दिसतालो कित्याक स्टार्टिंगूच वर्स न्हू आनी तेन्ना आमचेच गांवचे लोक आशिल्ले व्हडले आशिल्ले धाकले आशिल्ले सगळे मेळून आशिल्ले सो मास्तर पासून पयलीं म्हणटालो आमकां हात वयर काडपाक शिका रे हात वयर काडपाक शिका रे पूण भंय दिसतालो एक टायम पूण मास्तरूच असो आसा की कॉन्फिडन्स लेवल असो वयर काडटा हाती धरून वयर काडटा म्हणटा तसो आयज एक लेवलाचें अशें आसा की कोण तरी म्हणटा बाबा हो सुयोगाचो तासो वाजयता भुरगो तेन्ना आयकून वचून बरें दिसता की जावं आमी सुयोगा लागून खंय तरी वळखता म्हणून पूण मेन पॉयंट आसा म्हणल्यार आडपय गांवचें नांव आमचें वयर येता सुयोग शिगमोत्सव मंडळ म्हणल्यार इतकें खूब जालें. तेच नेटार परत येवपाची खूब उमेद जाता जेणे करून धोल तशें वाजता आमच्या रक्तानूच आसा धोल तशें आनी तेकाच लागून तुमकां परत एकदां म्हणून दाखयता सोंप्या वयले आजे तूं कितें पळयता पारे नातवा शिगमो पळयता अरे सोंप्या वयले आजे तूं कितें पळयता पारे नातवा शिगमो पळयता. ही इज दी रियल फायटर
आणि आमच्या सगळ्यां खातीर एक देख दिवपी असो व्यक्ती म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी हांव ताका अप्रिशिएट करता बिकॉज ऑफ हीज एक्ट आनी बाकीच्यो गोश्टी बट रियल फायटर म्हणपाक शकता शंभू तुवें न कळत इतल्या लोकांक इन्स्पायर केल्या तुज्या लायफान आणि ही इन्स्पिरेशन म्हाका दिसता पूर्ण उरतली. ह्या वर्सा कितें आसा नवीन नवीन भरपूर कितें येवपाचें आसा जी दारां जी आमी गांवागांवान वचोन जत खेळोन दारां कशी खेळटा तो प्रकार म्हाका दाखोवपाचो आसा. आनी आडपय गांवांत सुवारी म्हटल्यार सामकी फामाद आसा. सो सुवारीकूय आमी सुवारीक कशी परेन आमच्या गांवांत भोंवता कसो देवाचो खेळ आसा तो सगळें आमी अंदू दाखोवपाक सोदता. थँक्यू, देव बरें करूं आणि अशेंच तूं आमकां नवीन नवीन कितें तरी आयकपाक दिवचें, नवीन नवीन कितें तरी एक एग्जाम्पल सेट करचें. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. देव बरें करूं सचिन भाई तुमी टायमाचो टायम काडून तुमी सुयोगाचे हेका येयले. आमी सदांच तुज्या वांगडा सदांच आसा. Thank you.